एक डिमांड करपाक गव्हर्मेंटा कडेन आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कडेन की कायदे थोडो बदल करचो म्हणून जे एप्लिकंट्स आसात जे कोण एप्लिकेशन घालतात म्युनिसिपालिटीक जाल्यार ते एप्लिकेशन सपोज तो डिलिंग हँड ना तो कन्सर्न स्टाफ ना जाल्यार ते एप्लिकेशन तेणी घर घेवन वचपाचें कित्याक एवरी टायम जेन्ना तो एप्लिकंट म्युनिसिपालिटी येता जाल्यार तेगेले फायल वा तेगेले एप्लिकेशन सोदपा पडटा आनी हो डिमांड घालपाक कारण म्हणल्यार कित्याक हे भाशेन चलता म्युनिसिपालिटीन आमचे कडेन एविडन्स आहा जंय पोत्यान घालून 1 आनी 2 न्हू 100 फायल्यो 100 माज फायली घेवन येता एक कोण तरी आनी त्या टेबलार वयता त्या इंजिनियरा बरोबर वयता सायन घेता परतून पोतये घालता घर वता दुसरे इंजिनियरा बरोबर वयता सायन मारता परतून घेवन घर वयता सो हो कसलो कायदो इनफॅक्ट आमी डिमांड करता की हाजेर इन्क्वायरी जावची म्हण हे फायल्यो लोकांनी घर कशें वचपाक शकता आनी ते जाल्यार तो एप्लिकंट न्ही ही इज नॉट इवन एप्लिकंट ही मे बी समबडीज पीए कोणाचो पीए जायत तो आमदाराचो पीए आमकां लागना ते पूण 100 फायल्यो म्युनिसिपालिटीच्या ऑफिसा भायर वचपाक कोणे रायट दिला हेजेर आमकां पयलीं आन्सर जाय चीफ ऑफिसरा कडेन आनी दुसरें म्हणल्यार हे जेन्ना हे भाशेन फायल मिसींग जेन्ना जाता त्या टायमार मागीर सांगता की पुलीस कंप्लेन करपाक हें करपाक तें करपाक जेन्ना तुमी हे भाशेन फायलच घर व्हरपाक दिता पोत्यान घालून जाल्यार मागीर दुसऱ्याचेर आनी कसलें गुन्यांव करपाक जाय तुमकां आनी हो इश्यू सांगपा म्हळ्यार आमी आतां इवन मिडियांतल्यान वाचला की कसले तरी हावस टॅक्स असेसमेंट चालू आसा जे अनऑथरायज्ड हे आसा प्रिमायसीस आसा तांचे हावस टॅक्स असेसमेंट सुरवात केल्ली आहा म्युनिसिपालिटीन बरें केलें तें बरें आहा एंड इट इज बेस्ड ऑन अ सर्क्युलर डेटेड 16 जुलै 2022 हो सर्क्युलर दिल्लो आहा गव्हर्मेंटान प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक की जे एसेस जाल्ली ना घरां तांकां असेसमेंट करून टॅक्स लावचो आनी आज जे आमी पळयता 192 एप्लिकेशन येयला म्हणटा ते म्युनिसिपालिटीक 192 एप्लिकेशन्स एकूच कडेनसून कशें येयली एकूच एरियांतल्यान कशें येयली Why entire Margao Municipal Council area is not covered? It is required that all municipal councils shall assess these illegal, irregular structures constructed till 6th February 2018 for all taxes and its recovery. म्हणल्यार 2018 साकून जो टॅक्स लायबल आसा तो तांणी फारीक करपाक जाय पूण हांगा ह्या 192 फायलीचेर आमकां जें कळून येता जेन्ना एक इंजिनियर हो सगळो कॅल्क्युलेट करून घालपाक सोदता तेन्ना ताका चीफ ऑफिसर आपयन तापयता कोणाच्या तरी इन्स्ट्रक्शना अंडर इंजिनियरांक तापयता ना हे भाशेन जायना एकूच वर्साची घाल म्हणटा का तुमी आख्या जगात दाखोवपाक सोदता तुमी असेसमेंट करता टू गेट रेव्हेन्यू जाल्यार हो लॉस ऑफ रेव्हेन्यू कित्याक नेली 8 वर्सांचो 8 इयर्साचो तुमी वेव करपाक सोदता आनी दुसरे जे कोण एप्लिकेशन घालतात फॉर असेसमेंट तांकां तुमी हो कायदो लायता 2 कायदे कित्याक वो कोणा फावर करपाक सोदता तुमी हे कोणा दोळ्या पान लावपाक सोदता तुमी रेव्हेन्यू कलेक्शन लावन करता म्हण सो आमी डिमांड करता पळय सदां हे सारकें आहा तें इम्प्लिमेंट जावचो इट शूड बी इम्प्लिमेंटेड एज पर द गायडलायन्स ऑफ द गव्हर्मेंट आनी कसल्याच भाशेन सपोज लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जालो जाल्यार आमी डायरेक्ट सांगतात चीफ ऑफिसर मारगांव म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर आसा ताका आमी रिस्पॉन्सिबल करतात आनी आमी डिमांड करतले की जो कसलो लॉस जातलो तो ह्या चीफ ऑफिसरा कडेन रिकवर करचे म्हण इंजिनियर जेन्ना सांगपाक सोदता की असेसमेंट सारको जावना असेसमेंट फॉर्म सारको भरूना तेन्ना तुमी इंजिनियराक हें काडटा तुमी तापोवन काडटा हे कोणाचे हेचेर इन्स्ट्रक्शनाचेर मडगांवचो आमदार सांग पूण हांव सांगता मडगांवचो आमदार सांग पूण कितें करपाक शकता तुमी लॉस ऑफ रेव्हेन्यू आमी वॉर्न करता चीफ ऑफिसर इट्स क्लियर कट वॉर्निंग वी आर गिविंग टू द मारगांव म्युनिसिपल काउंसिल चीफ ऑफिसर एनी फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ रेव्हेन्यू टू द काउंसिल he will be held responsible and we will ensure that the recovery will be done from his salary. To information, I am entitled to get a copy of whatever information. If the file is missing, who is responsible for that? The head of that office is the chief officer finally, eventually. So he is definitely responsible for this. How he can allow that? Today, आजचे दिसा दुसरे ताजेर हे 192 एप्लिकेशन्स इनवर्ड जाल्या म्हण दाखयता इनवर्ड पूण ऑफिसान आज फायलो कमी आसा 100 कितें सुमार उरली ते 90 खंय गेले हे भाशेन जाता हे एक्सप्लेनेशन दिवपाक शकता चीफ ऑफिसर 192 फायल्स खंय आसा तेजे कडेन आजचे दिसा 192 फायल्स जे इनवर्ट जाल्ले ते गेले खंय ते सगळे फायले